सगळ्यांनी आमी दोतोर न्हींत ह्या प्रश्नाचो उत्तर तोंड पाठ केलेलो आसा. तुका कोणेन रचला? देवान रचला. देवान आमकां कशी रचल्या? आपल्या सारकी रचल्या. आयच्या पयले वाचपान आमकां तेंच कळयलां. देवान आमकां आपल्या सारकी रचल्या. तर आमी कोणा भाशेन जिवंक जाय? देवा भाशेन. आमी कशे भाशेन जियेता? आमकां जाय पळय ते भाशेन. म्हणटच हें स्वतंत्रपण देवान आमकां दिलेलें आसा. आमी आमचे वस्तुकी म्हणजे आमी ऑटोमॅटीक न्हय. आमकां ताणें गिन्यान दिलां ताका वळखोवच्याक, ताचो मोग अणभवच्याक आनी ताच्या मोगान आमी एकामेकाचो मोग करच्याक. आमचे वस्तुकी जायना तो मोग. आमचे वस्तुकी तर आमी मोग करीत तो आपलेपणाचो. आनी आमी केलो की ना हे भाशेन आमी सदांच देव बरें करूं म्हणूंक जाय म्हाका, दुसरें म्हणजे म्हाका तें पत्तून दिवंक जाय, हांवें तर तुका दिलें जाल्यार म्हाका थोडें सुबेज दिवंक जाय तुवें. असली अपेक्षा आमच्या मदें आसता. हें देवासून येना आनी ह्या देवा सारकी आमी न्हय. आमी आपल्यापणान जियेता आनी थंयसर मागीर आमकां कोण आमचें जिवीत चलयता? देंवचार. आतां देंवचार कसो आयलो तर? देवान पयले आंस बोडवे केल्ले. तांकां हे पटीन ताणें हे भाशेन तांकां स्वतंत्रपण दिल्लें आनी ताणें देवाचे विरुद्ध आड गेले आनी हे भाशेन ते देंवचार जाले. आनी तांचो प्रमुख पळय आसा तो लुसिफर. आनी ताणें हे भाशेन ह्या संवसारांत सगल्यांक सरशी ताणें धाडलेलें आसा. एकूच न्हय, 2-3 आसत घडये आमचे सगळे. ताका लागून देवान आपले आंज बोडवे आमकां धाडलेले आसा. तर हें सगळें आमचें सगळें घडटा तें आमी नकळोच. आमी जितलें आपलेपणान जियेता तेन्ना आमकां हें कांय समजना. पूण जितलें आमी देवा सगळ्यान जियेता तेन्ना हें सगळें आमकां भावार्थान दिसूंक लागता. आनी भावार्थान दिसलें की ना आमकां देव खास लायना, आमी आमचेरूच खास ओडून घेता. कित्याक तो आसा न्हय देंवचार, तो आमकां फुसलायता, फसयता आनी मागीर आमकां सगळें भोगचें पडटा. पळय आतां कोण आमी बरें कोत्ता तें आमकां कितें जाता? आमी म्हणटा हांव इतलें बरें कोत्ता आनी म्हाका कित्याक पिडा आयिल्लें आसा? देवान करूंक ना तें. देंवचार कोत्ता, तपासता तूं खरेपणी हे स्थितीन देवाक आजून मानतलें की ना. ते कारणाक लागून आमची तपासणी जाता म्हणून पयले वाचपान आमकां सांगलां. आनी आमी तर विस्वासी रावत जाल्यार आमकां ताचो इनाम मेळटलोच. कित्याक आमी विस्वासी कशी रावतल्या? आमचे वस्तूंक जायना, देवाचे गोठायन विस्वासी रावंक जाता. म्हणटच हें सगळें आमचे भितर कितें चलता तें आमी जाणो, पूण ते भाशेन आमी सदांच चतुरपणी जिवंक जाय. आनी जेजून आमकां सांगलां. पळयात, थोडीं जाणां समजतात की देवान आमकां मान दिवंक जाय म्हणून. हांव सगळीं समूरच पाळटां, सगळें बरें कोत्ता, देवान म्हाका इनाम दिवंकूच जाय असलें चलचें ना. देवानूच आमकां हें सगळें बरें करपाक ताचें सून तें उपजवता आनी आमी खालतेकायेन तें मानून घेवंक जाय. आमच्यान कांयच बरें करूंक जायना खरेपणी. बरें जें जाता तें देवासून आमचे उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा म्हणून दुसऱ्या पासपान आमकां सांगलां. तो आतां दोनी चाकराक शेतान भाटान गेलो म्हणटच पोत्तून आयलो म्हणटच ताका सांगता म्हजें आतां जेवण सगळें वाड म्हाका आनी सगळें पळय, मागीर तूं जेव. आनी ताका देव बरें करूं म्हणटलो तो ना, वो ताचो कारबारूच, ताणें तें काम करूंकूच जाय. तेच भाशेन आमी सगळ्यांनी आमी देवाचीं भुरगीं आनी देवा सारकीं आमी आसा, पूण आमी कोणाक आमी कोणाची सेवा कोत्ता? देवाचीच. आनी कोण कोत्ता? देवूच. तो ताच्या देवपणांत आमी हे भाशेन भाग घेता. हें आमकां कळीत केलेलें आसा हांगसर. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमी सगळो वावर कोत्ता तो वावर जावं चिंतप उलोवप करप तें भितर सावन जेजू जो आमचें सगळें आसा ताका एकवटोन तें सगळें उपजोवंक जाय. तेन्नाच की आमी दादोसकायेन जियेतले. आनी हाका
कोणें आमकां इनाम दिवंक फावना. हो इनाम तोच जेन्ना हांव हें कोत्ता तेन्ना म्हाका खुशालकाय आसता, तेन्ना हांव शांतीन जियेता, तेन्ना म्हजेर कोणूच जबरदस्ती करिना. केली जाल्यार हांव ताका भियेना, कित्याक हांव ठामपणी जेजूच्या एकवटान रावता. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. सगळ्या सांता भक्तांनी तें आमकां दाखयलां आपल्या जिवितांत कशे भाशेन ते जियेले पळय तेच भाशेन आमी जियेता अदीक खोलायन आमी जियोंक आतां थोडो वगत आमच्या हातवंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरता, तो आमचे भितरूच आसा. पूण हे भाशेन तो आमकां ही संदी दिता प्रत्येक सुस्कारांत ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारच्याक. आमी सुस्कार घेता तेन्ना आमी ताचे सवें पुनूच जिवन जाता. सुस्कार भायर सोडटना आमी ताचे सवें मोत्ता. आनी हें मरण जावन आसा एक समर्पण. सगळीं आमची चिंतना भावनां चाल खुंयसून उपजवतात, आपल्यापणांसान वो ताचेसून सगळें ताकाच आमी तें ओपून दिवया. आनी तो आमकां नितळ निर्मळ करून आमकां अदीक आनी अदीक आपल्या सारकी करतलो. आनी खरी जेजू सवे आमी ताची भुरगीं जावन जियेतल्या. आमेन.